नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। आमदार मायकल आनी विजय सरदेसाय जॅक सिक्वेराक मान दिवपाक थारले अपयशी। सरकाराची कलंगूटच्या उदरगती कडेन आडनदर। थळावो सरपंच जोसेफ सिक्वेराचो स्वताच्या सरकाराचेर फारपेट। राज्यातले 4 हेमोफोलिया पेशंटांक मेळटली फ्री ट्रीटमेंट। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती। एका पेशंटा फाटल्यान वर्साक 1.5 ते 2 कोटींचो खर्च। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे आड कोणेच टिका करची न्हय। पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिल्या ताकीद। भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली म्हायती। गोंयकारांक आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करप सोंपें। कॅन्सराचेर मात करपाक तयार केला नवें वखद। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती। एकतीस मे मेरेन पणजे करतले स्मार्ट। मंगळारा बसका आपोवन घेतली स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ। आमदार बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। आनी मंगळारा दिवचल पालिका मंडळाची बसका बाजार संकुलांतल्या गाळ्यांच्या विशयावयल्यान बरीच तापली। हो थाराव नगरपालिकेच्या कायद्याच्या तरतुडीत बसनाशिल्ल्याचे मुख्य अधिकाऱ्यान सांगले। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आमदार मायकल लोबो आनी विजय सरदेसायान गोंयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिक्वेरा हांचो विधानसभेत पुतळो उबारतले म्हणून आश्वासन दिल्ले। मात दोगूय सिक्वेराक मान दिवपाक अपयशी थारले असो आरोप कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी कळंगुटे अस्मिताय दिसा निमतान केलो। आमदार वा सरकारान कलंगूटची कसलीच उदरगत करूंक ना। पंचायत आपलो निधी वापरून कलंगूटची उदरगत करता असो आरोप करीत जोसेफान सरकाराक घरचो आहेर दिला। आता हो स्टॅच्यू जेन्ना हांगासर आसलो तेन्ना आमचो MLA अबाउट 4 वर्सां फाटीं ताणें सांगलेलें हो स्टॅच्यू आपण एसेंब्लीन घालता म्हणून। आयज बांदोडकराचो स्टॅच्यू आहा थंयसर। आमचे जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू कित्याक ना? तो डेप्युटी स्पीकर आसलो, तो आपणाचें पद धरलेलें ताणें, तो मिनिस्टर आसलो। आयज पासून जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू कित्याक ना? तसोच विजय सरदेसाय सांगतालो आपण हो सगळो स्टॅच्यू एसेंब्लीन घालता म्हणून। आयज पासून कित्याक जावंक ना? फकत आश्वासनां दिवचे सोडात, काम करून दाखोवया। फकत कोंगडकारांक आशा दाखयलेली आसा सगळे वस्तूंनी। आपूण हे करतलो ते करतलो। आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा तो झिरो जाल्लो आसा। आयज आमकां कांयच बरेंपण जाल्लें ना। आयज आमचो स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट हा बागान, तो ही आतां पायपां घालतले आनी 1.5 किलोमिटर कितले नट हितून दर्यान घालतले म्हणून। हे कसले डेव्हलपमेंट? आमकां सांगलेलें जेन्ना आमकां पंचायतीन येयल्ले तेन्ना सांगलेलें द वॉटर वील बी क्लीन, इट वील बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। आयज हांव अजाप जालो ही थोडी उतरां आयकून। तेन्ना आमकां सांगताले कोंगडकारांक की उडीपी जाले उपरांत तुमचें सगळें काम घरां साल्वार जातलें म्हणून। शेअर जडान आहा ती जाली। हो फकत पेंट मारून आमकां दाखयलें 500 मेत्रांनी की हे 500 मेत्रांनी आमकां डेव्हलपमेंट करतले म्हणून, म्हणजे रेग्युलरायज करतले म्हणून। जालें, फायली घेतल्यो सगळ्याच्यो लोकांच्यो, कन्स्ट्रक्शन एप्रुवल करतले म्हणून। जे ह्या सरपंचान म्हणजे हांवें 30 वर्सां काम करूंक ना, तो आपूण 5 वर्सांनी करून दाखयतालो म्हणून। 5 वर्सांनी कितें केलें ताणें? आपस्वार्थ केलें, आपस्वार्थ। आयज दूख भोगता सांगपाक, कित्याक हांव आमचेच पार्टीचेर उलयता आतां सद्याक की आमचो जे कितें डेव्हलपमेंट जावंक जावो कोंगडेन तो कांयच जायना। सरकाराच्या भलायकी खात्यान राज्यातले 4 हेमोफोलिया दुयेंतींक फुकट ट्रीटमेंट दिवपाचो निर्णय घेतला। एकल्याचे ट्रीटमेंटाक 1.5 ते 2 कोटी रुपया वर्साक खर्च येतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। राज्यातले हिमोफेलिया पेशंटाक आता फुकट उपचार मेळटले। राज्यात असे 4 पेशंट आसात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली। हे पेशंटाचो भलायकी खर्च खूप म्हारग आसता, देखून हो निर्णय घेतिल्ल्याचे राणे हांणी सांगले।
पयलीं आमी रॉश कंपनी बरोबर ऑलरेडी टायअप करून MOU सायन करून आमी हेमोफिलिया जाल्ल्या भुरग्यांक आमी फ्री ट्रिटमेंट आनी हे सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी रॉशच्या सहकार्यान आमी करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. आनी एक म्हणजे कितें आहा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवान डिसिजन घेतलेला की आयच्या दिसा गोंय राज्यांत 48 भुरगे आसात. ते 48 पूर्ण भुरग्यांक आमी ते ट्रिटमेंट आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते ट्रिटमेंट आमी दितले. गोवा मेडिकल कॉलेज एंड आरोग्य सेवा हे 48 भुरगे जे आसा जे लिस्ट आयचे दिसा आसा हेजे फुडें ते कोण भायरचे गोंयचे आहा ते सगळे मागीर आमी विशय आमी चर्चा करूया. आयचे दिसा हे सगळे गोवा एकूच अशें राज्य आसतलें जे खंय पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आमी रॉसच्या बरोबर जे MOU करार केल्लो तेंच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रिटमेंट आनी तेंचे सहकार्यान तेंचे CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी हे करपाक शकले. 48 पेशंटाक पूर्णपणे फ्री ट्रिटमेंट दिले वयतले आनी हे गोंय राज्यांत आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी DHSच्या माध्यमांतल्यान हे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे हेमोफिलिया हे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमी म्हणटा एक रेव्होल्युशनरी कन्सेप्ट आनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आमी जे इंजेक्ट करता भुरग्यांक मेन म्हणजे कितें आहा तें डीन बी सांगतलो की हे सगळे जे ब्लिडींग डिसऑर्डर्स आनी सगळे गोष्टी जे आसा हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन तांकां ट्रीट करून तांकां एक बरें जीवन दिवपाचें काम गोंय राज्याच्या सरकारान केल्लें आसा. आमी पयलीं पळयताले अर्लियर दीस पेशंट्स वर ट्रिटेड विथ वेरियस फॅक्टर्स टू कंट्रोल ब्लिडींग. दे नीडेड टू बी गिवन very repeatedly without full protection and prophylaxis of bleeding, leading to a lot of complications and hemophilic arthritis and deformities. Whereas pronounced emicizumab offers a good prophylaxis and full protection from bleeding after initial loading dose. It can be given once a month. Goa is the first state to start these schemes free of cost. And we call it a hemophilic. In future, the state will have virtually close to zero bleeds. टोटल गोंयान अशें कितले तेचेर बी तुमी पळयतले? Of course, mapping चालू आहे. आम्ही जे कितें पळोवपाक जाय ते पळयतले. सध्या तुमी 4 ते केला. तू एक लक्षात एकूच लक्षात एक घे. एक रस्तो पेंडिंग उरलो म्हणून काय जायना. पूण 4 जीवन तू वाचूं शकता तेका महत्व. तो रस्तो तसोच उरलो आनी हॉटमिक्स जावन म्हणून काय फरक पडना. आयज कोणाचें जीवन आमी वाचूं शकता तर तेका महत्व लोकांनी दिवंक जाय. मिडियान ते प्रोपोगेट व्यवस्थीत करपाची गरज आसा. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे आड कोणेच टिका करची न्हय अशी ताकीद फकत बाबूश मोन्सेराताकूच न्हय हेरांकूय दिल्या. तशेंच भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्या आड टिकात्मक विधानां करची न्हय अशी ताकीद दिल्या अशी म्हायती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्या. तशेंच भाजपा पक्षांत प्रवेश करपाक खूब जाण इत्सूक आसात मात अजून तरी कोणाक घेवपाचें तें थारिल्लें ना अशें स्पश्टीकरण तानावडे हांणी दिलां. आसा की काल पार्टीच्या कार्यकर्त्या मिटिंगेन हांवें सांगलें की पार्टीचे ज्येष्ठ नेते जे आसात मागीर तेच्या भितर मनोहरभाई पर्रीकर आसात, श्रीपाद नायक, आमचे राजन हल्लेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोंड ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी संघान तांकां पयले पार्टीचें काम वाडचें, पार्टी व्हड जावची म्हणून तांकां संघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीन धाडिल्ले आनी त्यामुळे ह्या लोकांनी पार्टी वयर काडपाक लागून भरपूर कश्ट घेतिल्ले. मनोहरभाई पर्रीकराच्या नेतृत्वाचेर गोंय भितर सरकार जालें, गोंयभर ते फिरले, तेचे बरोबर हे बाकीचे श्रीपाद भाऊ आसात, बाकी सगळे नेते फिरले आनी पार्टीचें काम खूब वाडलें. आनी त्यामुळे हांवें सगळ्यांक काल इतलेंच सांगिल्लें की कोणेच ह्या अशा नेत्यांचेर आरोप करचे न्हय, वैयक्तीक तेचेर कितें उलोवचें न्हय, कारण त्यांचो पार्टी वाडोवपाक खूब त्याग आसा, मनोहरभाईचो खूब हें आसा. आनी त्यामुळे त्या दीस जेन्ना आमचे बाबूश मोन्सेरात जे उलयले त्यामुळे तांकां सांगलें अशें करूं जायना. आनी त्यामुळे मनोहरभाई आसात कोणे तरी 2 म्हयन्या पयलीं श्रीपाद भाऊचेर स्टेटमेंट केलो. त्यामुळे अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट कोणेच करचें न्ही हें सगळ्यांक सांगिल्लें काल. आनी दुसरें आशिल्लें की आमी आतां ठरयल्लें आसा की नवीन जे कार्यकर्ते लोक जे येवपाक सोदतात पार्टीन, कोण तरी पयलीं इलेक्शन लडयल्ले आसतले, कोण माजी सरपंच आसतले, पंच आसतले, देवळांचे अध्यक्ष आसतले, माजी अध्यक्ष आसतले, ह्या सगळ्यान पार्टीक घेवपाक हरकत ना. पण घेता आसतना ताका तकलेन तिकीट जर कोणाचें आसत जाल्यार त्या घेवच्या पयलीं मातशें विचार करचो पडटलो. इतलें हांवें स्पश्टपणे काल सांगिल्लें. कोणाचेंच हांवें नांव घेवना आनी कोणाक प्रवेश दिता हें म्हणूं ना. आनी ताका लागून एक वेगळी आमी समिती स्थापन केल्या, त्या समितीच्या माध्यमांतल्यान जातलें. आनी त्यामुळे आज खंयच्या तरी पेपरार जें छापून आयलां तातूंत कांय तथ्य ना. स्मार्ट सिटीची कामां दिल्ल्या वेळेत पुराय जावची म्हणून स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांक तांच्या कामां खातीर वैयक्तीक मुजत दिल्या. सगळ्यान पयलीं सिवेजीची पायपां घालपाचें काम पुराय करतले आनी उपरांत रस्ते हॉटमिक्स करून पणजे 31 मे मेरेन स्मार्ट करतले अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. मुख्य सचिवान स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ घेवपाक सचिवालयात बसका आपयल्ली.
आमदारा सयत पणजे महानगरपालिका सल्लागार येरादारी पुलीस आनी कंत्राटदार हाजीर आशिल्ले. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार येरादारी सुटसुटीत करपाचेरूय चर्चा जाली. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली अशी हमी परत एक फावट बाबुशान दिली. Dates and time has been set for completion of each work. New date and time has been No. Now each contractor basically was called, and each contractor has got a different basically jobs of theirs to be done. So basically we try to have a date or deadline for each contractor when their job will be completed. Because what happens now, all the sewage lines and all those things should be laid down. It is only after that then the roads will be done. So until unless you have a deadline for the sewage, for the completion of the sewage, then only the road thing can be taken up. So one-to-one meeting. One-to-one meeting was with All contractors. separate contractors. There was a meeting. Chief Secretary basically was there. He has taken the meeting. Sir, what is their response? Because you had given them a deadline. So what is their No, response? deadline, that's what I'm saying. 31st January, so we are working on the same deadline. 31st May. We are working on the same deadline. So on that, for that deadline, to complete on that deadline, a different basically setup was done. We had different contractors is concerned, with different contractors doing different types of jobs. So only once that jobs are complete, then only the road work will be taken. No, SP traffic basically was crawled. Because as and when we need to block the roads and basically a different way should be for traffic, for flow of traffic is concerned. There is a reason SP traffic. So everyone, we have taken basically everyone on board. So tomorrow it should not be that this contractor is that now as far as the deadline is concerned. So no contractor basically should miss the deadline. Because if you miss this deadline, then that deadline gets extended. CCB was there, PDA was there, PWD was there, and sewerage department. So last तीन-चार टाइम पण अशी त्यांना डेडलाईन दिले पण वर्क कॅन नॉट बी कम्प्लिटेड. सो आता लास्ट कितें केलें तें आतां विसरो आतां फुडें कितें करपाचें वी आर लुकींग फॉरवर्ड, वी आर नॉट गोइंग, लेट अस नॉट गो बिहायंड. सो नाव वी विल लुक फॉरवर्ड at least as today after this meeting, at least I am satisfied that at least work basically will be as per the schedule. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. मंगळारात दिवचल पालिका मंडळाची बसका बाजार संकुलातल्या गाळ्यांच्या विशयावयल्यान बरीच तापली. छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलातल्या एका गाळ्याचो विशय नगरसेवक सुखदा तेली हिणे उपस्थित केलो. मात हो थाराव नगरपालिकेच्या कायद्याच्या तरतुडीत बसनाशिल्ल्याचे मुख्य अधिकाऱ्यान सांगले. दिवचल पालिका मंडळाची बसका नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षतायेखाला आणि मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हांच्या निरीक्षणाखाला मंगळारा जाली. दिवचल पालिका मंडळाची जाल्ली ही बसका एका गाळ्याच्या विशयावयल्यान बरीच तापली. छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलातले एका गाळ्याचो विशय नगरसेवक सुखदा तेली हांणी मांडलो. जाल्यार पालिकेच्या मालमत्तेत सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी नगरसेवक आदोगाद अपर्णा फोगेरी हांणी केली. Of the municipality, hence it is state government property. Barabar. Being a state government, we have a right to impose reasonable restrictions under constitution, under various provisions of the Constitution of India. We can impose various reasonable provision for not carrying out the trade or business in view of liquor. हांव कितें म्हणटा, हे जर तुम्ही लायसन्स ताका ग्रांट केले, responsibility municipality has to take it that no such nuisance will be created. The citizen of India, we have a fundamental right to carry on our own business. बरोबर आसा, मान्य आसा. Private property जे त्याने वचून करते. I am not denying him to not carry out the business of liquor in private property. But being a municipality property, I have a strong objection for this. बाजारातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी नगरसेवक अपर्णा फोगेरी हांणी केली. मात कांय नगरसेवकांनी ह्या मागणेक विरोधूय केलो. नगरसेवक अपर्णा फोगेरी हांणी केल्लो हो थाराव नगरपालिकेच्या कायद्याच्या तरतुदीत बसनाशिल्ल्याचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हांणी सांगले. ऑब्जेक्शन्स आयिल्ले, कावन्सिलराचे ऑब्जेक्शन्स आयिल्ले, तेन्ना हो मॅटर आमी कावन्सिलाक रिफर केलो. Otherwise, there was nothing stopping me to issue the license. So, then our matter council took a resolution saying that since it's a municipal premises, the premises can be used on also council and resolution getlo. And then, as I already told, matter was standing by the agreed party under section 293.
आणि मॅटर वेंट टू DMA इन द अपिलेट. सो जेन्ना अपील DMA डिसायड केला तेन्ना DMA ऑर्डर मारल्या. Application of the applicant is allowed. Impugn resolution taken by the respondent council is against the provisions of the Municipality Act 1968 and the bylaws framed thereunder, and hence the said resolution is passed and set aside. Set aside. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मंगळारा प्रस्तावित संसोडो कब्रस्ताना खातीरची सुवात मेजून शिमेचो फातर बसोवपाचें काम जालें. ह्या वेळार सरकारी सर्वेयरान सुवात मेजून फातर घालतले अशें सांगलें. मात फॅब्रिका दी रायाच्या जाळवणदारांनी ह्या कामाक हरकत घेतल्या. आपल्या खासगी सर्वेयरान सुवात मेजल्या बगर शिमेचो फातर घालपाक दिवचे ना अशी माहिती फॅब्रिका दी रायाच्या जाळवणदारांनी दिल्या. इतले मजगती थंय वाद जावचो न्हय म्हणून कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्लो. म्युनिसिपालिटी इंजिनियरान आपयले सज्जन गांवकार तुम्हाला यो आहे डायरेक्टर ऑफ पंचायत येवपा सगळे येवपा इंगियो म्हणून कितें आमी डिमार्केशन करता. आतां जालें कितें तें येयलें डिमार्केशन करून पूण आमी फातर घालूंक दिना. कितें अजून आमची सारकी आमचे कडेन प्लॅन ना. आमी मागले आमची डिमार्केशन करता. सो वन्स वी डिमार्केट द विलेज बाउंड्री एज वेल एज द चर्च बाउंड्री एंड द विलेज बाउंड्री इज द सेम. सो आमी ते आज मागला सर्वे आमी गव्हर्मेंट कितें आउटकम येता सध्या डिमार्केशन चालू आहा तेंगेले. डिमार्केशन चालू आहा ते चॅक करता पूण फातर घालता म्हणटाले आमी घालूंक दिना. इट इज अंडर डिस्प्यूट. केन्ना पर्यंत तुमगेले हें जातलें तुमगेले डिमार्केशन करपाचें? आमी अप्लाय करता. जाल्यार म्हणटा आमी देन we will demarcate. Let us see what it is. We are not opposing the Kabristan. See, as far as that issue is concerned, we are not against municipality, whatever they want to do with us. Whether they want to do Kabristan, whether they want to do something else, we are not against. Whatever it is their issue. It doesn't come in us. We are concerned only about our church property. That is my concern and our concern of the villages and the fabric of the greater divide. स्टार्टेड झाली डिमार्केशन स्टार्ट केला. हय तेंच्यांनी कितें सांगलां तुमकां? एज पर कितें आहा प्लॅन ते मार्क करता. म्हाका कर म्हणटा पण तुमकां फातरी घालपाक दिता म्हटलं तेंच्यांनी. आतां ते फातरी घालपाक म्हणटाले ते एलाव करना. पुलीस प्रोटेक्शन प्लीज सगळे घालतले फातरी. मंगळारा सकाळी 2 अपघात जाले. परवरी डॉल्फिन सुपरमार्केटाकडेन जीपीन दिव्यांग मनशाच्या स्कूटरीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत दिव्यांग मनशाक आगताक मरण आयलें. प्रायव्हेट जीप रेंटाक घेतिल्ली अशें घटनाथळार उपस्थित आशिल्ले सांगतात. मजगतीं मंगळारा सकाळी पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनीक एक अपघात जालो. तातूंत कोणाक दुखापत जावं ना. हालीं अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. दिसाक एक तरी अपघात जाता. मंगळारा परवरे डेल्फिनो सुपरमार्केटा कडेन जीप आनी दिव्यांग मनशाच्या गाडयेचो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दिव्यांग मनशाक मरण आयलें. ही घडणूक मंगळारा फातोडे 4:30 वरांचेर घडली. मैं गाड़ी चला रहा था, बीच में आके टच हो गया. और ये हैंडीकैप कुछ कोई था? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हैंडीकैप था नहीं था मेरे को वो टाइम पे नहीं मालूम. मेरे को खुद को गिल्ट फील हो रहा है भाई. इसका भी जान अपने से बहुत बड़ा है. ये बात मान के चलना. मैं किधर भी हटने वाला नहीं, मैं इधर ही रुका है. टेंशन मत लो. ये रेंट कैब है? रेंट कैब है? आप बोलो जो है वो बोलो. मीडिया के सामने हाथ मत बुलाओ. जो है वो बोलो. तुम प्रॉपरली बोलो. गाड़ी भाड़े पे जाना आपको. मैं फ्रेंड चला अब रिकॉर्डिंग कर लो चलेगा. ये रेंट कैब है ना? वो छोड़ो. आपने क्या बोला मुझे पहला? मेरी बात सुने. आप क्या बोल रहे हैं? नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ. ड्राइवर कौन था? पूछो ना, बोल दो. गाड़ी आपने चला रहा था? नहीं चला रहा था. झूठ क्यों बोलेगा? नहीं चला रहा था भाई. क्लीन रोड है वो भागा है. वो किधर भागा? अरे मैं नहीं चला रहा. मंगळारा सकाळी पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनी एक अपघात जालो. 4 चाकी व्हरून डिवायडराक मोकली आनी गाडी परती जाली.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या दर्यादेगेर वेवस्थापन आराखडो तयार करपाक मुख्यमंत्र्यान एप्रील मेरेनची मुजत दिल्या. तो दिल्ल्या वेळा भितर तयार जावचो म्हणून आमचें काम चल्लां. पूण जर लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागत जाल्ल्यान हो आराखडो तयार जावपाक कळाव जावं शकता, अशें पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरान सांगलें. गोंयचो बहुचर्चीत CZMP तयार जावपाक दिल्ली डेडलायन हुपतलो अशी चर्चा जावपाक लागल्या. हाचे बद्दल पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेराक विचारले. चेन्नय आणि केरळांतल्यो ज्यो एजन्सी हो प्लॅन तयार करतात ताचेर गोंय सरकार निबून आसा. आराखड्यात कसलेच त्रुटी नात, पण कांय बारीक सारीक गजाली आसात त्यो जाग्यार घालपाक जाय अशें मंत्र्यान सांगलें. सर आता एक असो इश्यू जाला कितें कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आसा पळय तो डेडलायनी भितर तयार जायना अशें कितें गजाली येतात कितें म्हणून सांगपाक It is our endeavor to try and finalize the plan as soon as possible. ओके. See, the fact remains that we are at the mercy of various agencies. Okay. From Chennai, from Kerala. We are in touch with them, and we are all working in tandem to finalize this plan as soon as possible. Okay. So there are any discrepancies or something? There are no discrepancies, but there are slight small things which we would like to get relook into. Okay. So केन्ना मेरेन जाव येता रेडी? I can't give you a date. Okay. But CM has set a target for April. Okay. We will try and ensure that we achieve it. Our only apprehension is if in between election code comes, then there could be a little more delay. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. फाटले 15 ते 20 दीस जाले पणजे बाजारांत भाजयेचे दर तेंगशेर पावल्यात. भेंडे, वालपापडी, डब्बू मिरसांग, दोडगी, काराती आनी हेर भाज्यांचे दर 100 रुपया किलो आशिल्ले. मटाराचे दर वाडून 120 रुपया किलो जाला. लसूण 400 रुपया किलो जाल्यार आले 200 रुपया किलो विकतात. भाज्यांचे दर आयकून सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो पडल्यात. उण्या उत्पादनाक लागून आणि मागणी चड आशिल्ल्यान लसणूचे दर वाडला. 100 रुपया दरात विकपी कांदो आनी टोमाटाचे दर मात 40 रुपयांचेर स्थिर आसा. सोमारा पणजे बाजारांत कोबी 30 रुपया आनी फ्लावर 40 रुपया किलो आशिल्ले. लसूण आनी आल्याचे दर फाटलो 1 म्हयनो जालो तशे आसा. म्हारगायेचो फटको सर्वसामान्याक बसता. गांवठी भाजयेक खूब मागणी आसा. फाटले 15-20 दीस जाले पणजे बाजारांत भाजयेची दर तशी आसा. भेंडे, वालपापडी, डब्बू मिरसांग, दोडगी, काराती ह्या भाजयेची दर 100 रुपया किलो आशिल्ली. मटरांची दर तर 120 रुपया किलो जाल्या. लसूण 400 रुपया किलो जाल्यार आलें 200 रुपया किलो बाजारांत विकतात. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले टमाट आनी कांद्याची दर 100 रुपया किलो बाजारात विकताले. आतां 40 रुपया किलो कांदे आनी टमाट बाजारात विकतात. उण्या उत्पादनाक लागून तशेंच बाजारात मागणी आशिल्ल्यान लसणूची दर आजून 400 रुपया स्थिर आसा. आनी आले जे पळोवपाक गेले जाल्यार 200 रुपया किलो आसा. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले आले आनी लसणीची दर तशी आसा. आनी जी ही भाज्यांची दर वाडत वयता ताचो फटको जो आसा तो सर्वसामान्य लोकांक बसता. गांवठी भाजयेची मागणी बाजारांत खूब आसा, पूण भायली भाजी चड येवन बाजारांत कमी दरान विकतना खंय तरी गांवठी भाजी घेवपाक लोक फाटीं फुडें जातना दिसून येतात. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. गोंयांत भलायकी मळार नवे नवे प्रयोग करून वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर उपचार सोदप चालू आसतना ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंत्यां खातीर खुश खबर. आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करपाक आनिकूय सोंपें जातले. पळयात. ब्रेस्ट कॅन्सराचो दोखो उणो करपा खातीर आतां नवे वखद तयार जाला. हे वखद इन्सुलिना सारखे दिवचे पडटले आनी ते गोंयकारांक उपचारा खातीर उपलब्ध आसतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयज आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी ताबडतोब आयजच्यान चालू जातलें. आमचे कडेन आयज रेकॉर्डेड आमी आयज कॅन्सर रेजिस्ट्रीची बी चर्चा केली. त्याच बरोबर कॅन्सराचे पेशंटाक हे सगळ्यात म्हत्वाचे इम्पॉर्टंट गोष्ट हे जेन्ना आमी पळयता की इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग इन गोवा फॉर कॅन्सर ट्रिटमेंट pertuzumab and trastuzumab combination, a latest monoclonal anti-cancer specific for HER2 plus breast cancer patient, which include high incidence state of birth. ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा की हे वाड चल्ल्या. If this drug is given in early stages of breast cancer, it can offer complete cure.
the decision to give this new recent drug, which is available in advanced countries only, and in specialized hospitals, will now be available free of cost to the patients in the state of Goa. And insulin सारखे घेवचे पडटा तुका ते दिसभर हॉस्पिटलान दवरून करपाची करता अंडर प्रोटोकॉल आमी जे आयडेंटिफाय करतले गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनुपमा बोरकर एंड डीनचे माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी हे करतले. त्याच बरोबर ताका टेस्टिंग जे कितें करपाक जाय ते योग्य तरेन ते आमी फेसिलिटेट करतले. ते आमकां फेसिलिटेट करपाक रॉश कंपनी आमकां मदत करतली. गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंसाची वाड जाल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. दर म्हयन्याक 200 नवे दुयेंती मुखार येतात. देखून आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करपाक नवे वखद तयार जाला. हे वखद गोंयकारांक खातीर फुकट आसतले आनी दर एकल्या दुयेंतींक इंजेक्शना वरवीं हाचो डोस दितले अशी म्हायती दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी दिली. आमच्या आमच्या गांवांत म्हणजे गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचो इन्सिडन्स वाडत आसा आनी कांय ना म्हटल्यार 200 तरी नवीन केसीस येतात एवरी मंथ. अशा हेतून एक revolutionary decision taken by our health minister is to give what is the new medicine, that is trastuzumab and etrusumab, a combination, a subcutaneous injection असा हे दिल्यार HER2 पॉझिटिव्ह म्हणून जो ब्रेस्ट कॅन्सर असा विच इज 25% इन ब्रेस्ट कॅन्सर, ह्या पेशंटाक जर अर्ली डिटेक्शन जालें इन अ स्क्रीनिंग एंड तांकां जर हे इंजेक्शन दिलें जाल्यार दिस इंजेक्शन वील गिव नियर नॉर्मल क्युअर ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर. म्हणून आयची तिनूय डिसिजनां जी घेतल्या इट्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक अँड आय वेलकम दिस डिसिजन्स ऑफ अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर. फक्त ट्रस्टुझुमॅब दितात सो कॉम्बिनेशन आयला आणि ते कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट. सो हे दोतोर सगळ्यांक फ्री ब्रेस्ट कॅन्सरच्या पेशंटांक आणि ओनली फॉर स्टेट ऑफ गोवा आसतले, स्टेट ऑफ नॉट आउटसाइड शक्य जावचें ना कित्याक फायनान्शियल. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.